हरे कृष्ण. पुरा जनाला स्वागत असं आयची सेशन आमचो पुरा भक्तवृंदाले तुम पुरा जना प्रणाम करून हे सेशन स्वागत करता म्हणजे पुरा जनाला आशीर्वाद घेऊन निरंतर जाऊन हे प्लॅटफॉर्म सपोर्ट करतले जेन्ना तुमकां देवाल नावाची भक्तीची गोडी आसा ताचे खातीर संडे दिवस सांजवाळचे असं समयारी तुम्ही ते एक घंटा काण आम्ही पुरा जन जॉइन करता असं ते सो ताचे खातीर बहुत धन्यवाद आणि किंचित रूपान सारकोश भाग्य दिलेले खातीर. खंयचे रुपारी हांव हे क्वॉलिफायड ना ह्या टॉपिका खातीर डिस्क्लेमर अगेन जाल्यार कसनेपुणी एक सान सेवेन कसनेपुणी थोडे प्रोग्रेस जातले उन्नती जातली त्या देवाले मागून घेता सो आनी मस्त जेन्ना हे कोणाक लाईव्ह जॉइन जावचें जायना तांणी मस्त जेन्ना हे रेकॉर्डिंग पळयता ती सो तुमकां धन्यवाद हे सेशन्साचे पार्ट जावचे खातीर रेकॉर्डिंग पळोवन. हरे कृष्ण. सो हे आयचे पॅटर्न लास्ट टायम म्हणके आसतलें की एक श्लोक हरे नाम अष्टक केवल अष्टकमाचे ताजे विशीं आमी डिस्कस करुया इन ब्रीफ विच विल बी म्हळ्यार एक 20-25 मिनिटां खातीर मागीर ताजे नंतर एक राउंड 108 पंत हरे कृष्ण महामंत्राचे जप आमी पुराजन ओट्टू करुया मन लावन ताजे नंतर कंक्लुजनारी आयचे वर्स रिपीट करून ताचे एक विशय थोडे म्हणतात पळय एक आपास एक मेडिटेट करुया आमी एंडारी आणि लास्टारी कोण कोण पुरा हे भक्तजन आसात आमी प्लॅटफॉर्मारी आमी आमगेले अनुभव कॉमेंट्स फीडबॅक सेशन करूया सो हे पुरा आमी एक घंटे भितरी ट्राय करुया कंप्लीट करचे खातीर. सो हरे कृष्ण. सेशन जावचे पयलीं एक सानी प्रार्थना करून मुखार सुनोवचें. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आज आमी सेकंड श्लोकांतून कंटिन्यू करूया. लास्ट टाइम आमी हे एक फर्स्ट श्लोकाची क्विक रिकॅप करता जाल्यार आमी पळोवया की देवाल एक नामस्मरण केल्यार तातूंत कसं एक म्हणटात पळय ताजें मंगल जाता ताजे विशयी वय आमी उलोवन घेवका ताजे विशयी वय चर्चा जावका की देवालें नामस्मरण करता करता आमगेली चेतना शक्ती ताजेर आसल्यार तेन्ना आमी कृष्णाल सान्निध्य ते नांवांतू आमी अनुभव करूं येता आनी एक प्रकाराची आत्म उन्नतीचें कारण जाता हें देवाल नामस्मरणांतू म्हूण. दोन्ही पॉयंट आमी पळयलेले की कितले गोड आसा म्हूण मधुरम मधिरो प्योपी सुरेच्या मंगलेप्यो भी मंगलम पावनम पावनेप्यो भी हरे नामैव केवलम अशी पळयलेलें आनी आमी ते रूप गोस्वामीन सांगिल्लें की कितले गोड आसा हें कृष्णा हे दोन शब्दांत आनी ह्या श्लोकांत आमी पळयलें की मंगलेप्यो भी मंगल म्हळ्यार आमगेलें मुखार सुनयेची वेळ वय मंगल जातालो हें देवाल नामस्मरण केल्यार. पावनेप्यो भी पावनम पावनेप्यो भी म्हळ्यार फूड खंय चुकून आशिल्लें जाल्यार तांतूं दोकूनय आमी पवित्र जावन येतलीं आनी आमगेलें जीवन मंगल आनी पावन करच्या खातीर हरे नामैव केवलम देवाल नामस्मरणाचे देवाल नांवाचे आश्रय घेतल्यार पुरो म्हूण. आनी आमी पळयलेलें की कशी व्हड कुलशेखर महाराजाल आमी दृश्टांत पळयलेलें की कशी तांणी तांगेले जिब्बेक प्रार्थना करतात की हे जिब्बे तूं प्रावर्तय प्रांजले रश्मी जिव्वे तुम्ही देवाल नांव घेता राब म्हणून कसं जालें की आमी नाम अपराध म्हळ्यार आमी एक शुद्ध रितीन आमकां जप करचें जायना देवाल नामस्मरण करचें जायना ताचे निमित्त आमकां तें मधुरेप्यो भी तें मधुर म्हूण आसा तेका एक अनुभव जायच ना ताचे खातीर आमी कसं करचें तेन्ना त्या व्हड भक्तान दिलें दृश्टांत तांणी कशी तांगेले एक अनुभव व्यक्त करता ती
ताजेन आमकां कळूं येता की देवालें नांव कितलें मधूर आसा म्हूण. सो त्या प्रकारारी आमी पळयलेलें आनी आमी कन्क्लूड करतना पळयलें की देवालें नांव पुरा कशी सुलभ हें कार्य. तूं देवस्थानां वचचें, धामां वचचें और शास्त्र वाचुचें, तें जावका कोरका जाल्यार तें पुरा जनाक पुरा रितीर करचें जातलें तें तितलें सौकर्य ना, तितलें सुलभ ना. जाल्यार देवालें नामस्मरण म्हळ्यार पोर्टेबल म्हणून आमी सांगिल्लें की खंय जाल्यार आमी देवालें नामस्मरण करूं येता, सुलभ रितीर करूं येता आनी तुका कसलें एक क्वॉलिफिकेशन ना अशें तुका खंयच्याय रुपारी. सो तें आमी आज आमी ते दोनी श्लोक पळोवया. आब्रह्मस्तंभपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्. सो ह्या श्लोकांत पळोवं येता की सगळें ब्रह्मांडांत ब्रह्मादकून स्तंभ म्हणजे एक सान तण जो एक रुखाचे एक सान एक ते भाग एक नाल्यांत असलेले ते सर्व मायामितं जगत एक मात सत्य आसा सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवलम. सो आमी एक विशय हो पळोवं येता की आमी म्हणटात पळय भारतांत आमी डेमोक्रेसी म्हणून डेमोक्रेसी प्रजातंत्र म्हणटात. म्हळ्यार हांगा एक विशय कसो नासता म्हळ्यार की आमकां पुरा जनांक आमी वोट दिवं येता म्हणून तातूंत होडू सानू कोणीय ना म्हणून. तशींच ह्या संवसारांत कश्ट पुरा जनां मेळटा. मिजरी इज डेमोक्रेटीक म्हळ्यार कसं एक कश्ट येता पळय दुड्ड आसो, सान आसो, होड आसो, दादलो मनीस आसो, बायल मनीस आसो, खंयचेय देशांत आसूं ती कशी पळोवचें कशी दिसची आसता जाल्यार कश्ट पुरा जनांक मेळटा. ताका मिजरी इज डेमोक्रेटीक म्हूण सांगता. अशी खंयय ना की कोणाले कश्ट ना म्हूण. ब्रह्मालय दुखून स्तंभ ते एक सान तण ते पुरा जनांक कश्ट आसा म्हूण हें कालांत तूं सांगिल्लें आसा. आनी ते निमगीन अशी पुरा जनां हें संवसारांत. जाल्यार एक विशय मनावर तशेंच कसो म्हळ्यार आतां आमी पक्काने एक रोडार रस्त्यार चिमकून वता आसा ती तेन्ना एक सान बिल्डींग पळयलें आमी एक माळ्याची आनी ताचे बगलेनच स्पेशली खंयच्या व्हड शहरांत पळयल्यार एक तें 50 माळेचें बिल्डींग आसा ताचे बगलेन. तेन्ना आमी ताचे एक व्यत्यास पळयता, डिफरन्स पळयता. एक बिल्डींग सान आसा आनी एक बिल्डींग ताचे बगलेन इतलो व्हड आसा. सो असल द्वंद्व आमी ह्या संवसारांत पळयतात मस्त सकट. की होडू, सानू, मस्त दुड्ड आसा, उण दुड्ड आसा, एकल्याक मस्त बुद्धी आसा, एकल्याक चिके कश्ट जाता, कसं न्हय, एकल्याक पळोवचें भारी चंद आसा. सो हें विंगड प्रकाराचें आसता. जाल्यार आमी तें बिल्डिंगाचें एग्जाम्पल पळयल्यार त्याच बिल्डींग आमी प्लेनार आसतना त्या शहरार लँडींग जाताना पळयल्यार ते एक माळ्याची बिल्डींग आसो 50 माळ्या बिल्डींग आसो दोन्ही सारखं दिसता वयर देखून. तेन्ना एक 5,000 फीट देखून प्लेनार देखून आमी तोगू पळयतात शहराक तेन्ना ते एक माळ्या बिल्डींग आसो 50 माळ्या बिल्डींग आसो दोन्ही सारखं दिसता. सो ह्या पॉयंट कसो न्हू की आतां आमगेलें जिवनांत आमी केन्ना आमगेलें म्हणटात पळय निजे कार्य करता आसता ती आमगेलें रुटीन लायफ चलता आसता निज जिवनांत तेन्ना आमकां हो हें सगळें संवसाराचें द्वंद्व भारी व्हड दिसता. कशें तें आमी पळयलें पळय सान एक माळ्या बिल्डींग आनी एक 50 माळ्या बिल्डींग. सो कोणालें दुड्ड आसा कोणालें दुड्ड ना तो एक भारी व्हड विशय जाता जना खातीर. कसं जालें की कोणालें दुड्ड ना आसच्या पुरो तें कसं जालें की ह्या संवसारांत आसा तांगेलें सगळें जीवन संपादन करचें तूं अशें पुरो. विंगड कोणें पळोवचें समना आनी तांकां पळोवचें सम दिसुका म्हणटात पळय. सो तांगेले जिवनाची होल पॉयंट अशी आसच्या पुरो की कशीय पुणी करून मेगेल सुंदरता वाडोवपा म्हणून. कोणालें हेल्थाचें कसं नासच्या पुरो कोणालें हेल्थ समना तांगेले जिवनाचें मेन पॉयंट हें आसच्या पुरो कशीय पुणी कोर न्हू स्वस्थ जावका म्हणून. आनी सगळें एक म्हणटात पळय पुरा जिवमान आसता आशिल्लें पुरा चित्तशक्ती मनशक्ती ते आमगेले ते द्वंद्वांत आशिल्ले ते गॅप आसा पळय तें कशी पुणी काडका म्हळ्यार दुड्ड कमोवका सुंदर जावका थोडा हेल्था विशीं कसलें तांतूं आमगेलें पुरा मन लागचें पुरो. आनी हे रियल प्रॉब्लेम आमगेले खातीर संवसारांत रावतना. कशी तें सान बिल्डींग आनी व्हड बिल्डींग व्हड दिसता त्या बिल्डींग
तशी कोणा प्रॉब्लेम असतांक त्या लायफान तूं रियल प्रॉब्लेम दुडवा विशय आसचे पुरो, हेल्था विशय आसचे पुरो, सुंदरता विशय आसचे पुरो, खंयच्याय एक विशय आसचे पुरो, कामा विशय आसचे पुरो, ते रियल प्रॉब्लेम ते बद्द व्हड दिसता आमकां. आनी खंयच्याय रुपारी कसं एक प्रॉब्लेम चेडू नासता आसल्यार पुरो आमगेल पुरा जनाल मनान तूं कशीपुणी जावन आमी स्पेशल जावका, डिस्टिंक्टिव्ह जावका म्हूण एक आसता. आणि तें कशें की एक धैर्य तें कशें की एक मन आवर न्हू म्हळ्यार पुरा जनाल रुची विंगड आसता, पुरा जनाल जिवनाचे ध्येय विंगड आसता. कोणाक कशें तांकां म्हणटा पळय मस्त प्रीती आसा आनी त्या जिवना जावका तो विशय विंगड विंगड आसचे पुरो. जाल्यारीची तांतू एक मन वता. स्पेशल जावका, कशीपुणी करून एक डिस्टिंक्टिव्ह जावका, म्हाका एक ती कीर्ती पावका, खंयच्याय प्रकारे. जाल्यारी म्हणटात पळय क्राउन म्हणटात किरीट. कोणाल्या मागता किरीट ना तांकां कशी दिसता काय म्हगेल मागता किरीट आशिल्ली जाल्यार कितलें चांग आशिल्लें म्हूण. तांतूंत तागेलें जीवन वता. म्हाका एक किरीट जावका. पळय तो किरीट घालून कितलो चंद दिसता. तसन तागेलें ऐश्वर्य किरीट घालून भोंवता तो. म्हळ्यार अशें एक दृश्टांत सांगचें. सो कोणाले किरीट ना, क्राउन ना, तांकां तें क्राउन जावका. ते क्राउन विंगड जनाल खातीर विंगड आसचे पुरो. कोणाले खातीर दुड्ड आसचे पुरो, कोणाले खातीर हांव म्हगेलें एक नांव पुरा कडेन वचूं हांव कितलें म्हणल्यार खंयच्याय रुपार आसचे पुरो. हांव कितलें उलयतां ओर कशें खंयच्याय रुपार कोणाले तें किरीट जावंक आसचे पुरो. आनी ह्या संवसारांत तूं कोणाले किरीट आसा, तांणी सुखार आसत. तांकां कशी दिसता काय कोणाले किरीट आसा. कोणीय पुणी म्हगेल गळ कातोर न्हू व्हरतलीं दिसता हें किरीटा खातीर म्हूण. म्हळ्यार किरीट आसल्यारय सूख ना, किरीट नासल्यारय जावका म्हूण सूख पावना तीं आनी कोणाले आसा तांणी सुखार ना तीं. तांकां केन्नाय भंय आसा. कोणी गळ कातोर म्हगेल किरीटा खातीर गळ कातरनातल्यार पुरो म्हूण. सो त्या प्रकारान तें भगवत गीतांत देवान सांगचें आसा 9व्या अध्यायांत किम ब्रह्मणा पुण्य भक्ता राजसे तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम. म्हळ्यार अनित्य असुखम म्हणून देव हें सांगता. कोणाय कळना तांणी म्हगेलें भजस्य माम करता ती म्हूण. सो हें एक पॉयंट आशिल्लें. हेंचे पॉयंट आमी मुखारसून आनीक डेव्हलप करुया हेचें. मागीर आनीक एक विशय आसता म्हळ्यार की आमी हे संवसारांत प्रोग्रेस जावका, सक्सेस जावका म्हणून आमी ट्राय करतात, प्रयत्न करतात आनी कोरकावय. पुरा म्हळ्यार खंयच्याय विशयांत उन्नती पावची तो एक चांग विशय. शिक्षणांत आसो, धनांत आसो, आमगेले खंयच्याय एक प्रकाराच्या विशयांत उन्नत पावका आनी अभिवृद्धी खातीर मुखारसून ती एक इच्छा दवरका. हें एक चांग विशयची. तांतूं कांय म्हळ्यार तांतूं कसलें एक डिस्कशन करचें तशें ना. जाल्यारीची एक 2 विशय आसता. एक हे संवसाराचे विशय आनी एक आध्यात्मीक विशय. हें आमी एक मनावर तशें आसा म्हळ्यार की आमगेल आशा, आमगेल ती इच्छा अशी नज की आमकां कसन तें सूख पावका म्हणटात पळय, तें पुराय ह्या संवसारांतूय मेळटलें म्हणून आध्यात्मीक विशय करनासी. थंय चिकून पडूं साध्य आसा. कशें जालें की आमी एक संवसारा विशीं आमी पळयलें तें खंयच्याय आमगेलें एक मना वचून आमकां कशें एक जावका म्हूण दिसता. पुरा जनाल परिस्थिती विंगड लेकार इच्छाय पुरा जनाल विंगड आसता. सो त्या प्रकार आमी सगळी आमगेली चेतना शक्ती घाल न्हू आध्यात्मीक विशयांत आमगेलो समय दिनासी. देवाल विशयांत देवाल नामस्मरणांत ते पुरा आमगेली चित्तशक्ती, मनशक्ती हें पुराय संवसारा विशयांतू गेल्यार तेन्ना ते आमी आमगेलो ओट्टू मोस केल्या म्हणके जाता. वी हॅव चीटेड आवरसेल्व्स. आमगेलो आत्मा ओट्टू मोस केल्या म्हणके जाता. कशें जालें की एक आध्यात्मीक उन्नती पावन देवाल नामस्मरणांत कशें तें आनंद पावचें साध्य आसा. तें अवकाश आमी घेयनासी आमगे पुरा चित्तशक्ती, मनशक्ती 100% म्हणटात पळय ह्या संवसारा विशयांतूच कशें की जावका ताची म्हापशी पडल्यार तेन्ना ते आमी चुकून पडटात. म्हळ्यार मटिरियली प्रोग्रेस जावका खंयच्याय विशयांत चांग शिक्षण पावचें, धन पावचें, बिझनसांत कशें की एक चांग रुपारी अभिवृद्धी येवचें, तें पुरो चांग विशयची. जाल्यार तांतूं देखून मेळटलें सूख आमकां आध्यात्मीक विशयां देखून मेळचें सुखान रिप्लेस करूं येता. तें मिस्टेक तें साध्य ना. जाल्यार की खंयच्याय विशयांत आमगेल्या लायफाचे एक एस्पेक्ट ऑफ लायफान खंयचे आमकां विशेष रुपारी म्हणटात पळय एक विजय प्राप्त जाल्यार ओर विशेष रुपार आमगेलें मन आशिल्लें कशें जाल्यार
विंगड खंयचे एक लायफाचे खंयचे एक ताजे निमित्त एक लायफ पार्टा देखून आनीक पार्टा तें एडजस्ट करूं जायना तें. बॅलन्स करूं जायना. म्हळ्यार एक म्हणटा आमी आयकूं नासया पुरो आमगेल्या समाजांतू ऑर आमी जनरली आयकूं नासया पुरो, की कोणीय तांगेल्या बिझनसा खातीर ऑर तांगेल्या करियरा खातीर मस्त टायम दिता ती. आनी मस्त टायम म्हळ्यार घडघड येवच्या वेळी तांकां टायम ना. तितलो मोठा काम तांगेल्या बिझनसांतू ऑर ऑफिसांत घालच्या पुरो. आनी बिलकुल म्हणटात पळय परिवारा खातीर टायम ना, आध्यात्मीक विशया खातीर टायम ना. पुरा तांतूची मन घालन न्हू बिलकुल विंगड विशयांत कसल्या खातीर टायम ना. आनी अशी 1-2 दिवसां मतीक न्हय, वर्सकटल्यान तांणी तशींची एक प्रकार तांगेलो प्रयास आसता. आनी ताचे निमित्त त्या प्रयासा फलस्वरूप अशी जावच्या साध्य आसा, की तांगेलो बिझनस एकदम वाडून येवच्या पुरो. ऑर अशी साध्य आसा, की तांणी खंय कंपनी व्हड कंपनी काम करतात जाल्यार लायक एक पोझिशन मेळच्या पुरो तांकां. जाल्यार 10 वर्स, 15 वर्स, 20 वर्स तांणी त्याच प्रकारार एक काम केलेलें आसा. तेन्ना कशें जाता, की तांगेले परिवारा वांगडा एक कनेक्शन ना, तांगेले चेडूआ वांगडा कनेक्शन ना. आनी मुखार सुनू त्या फॅमिली भितर प्रॉब्लेम जाता, कसलेंय जावचें साध्य आसा. कसलें की चेडूं जालें, ते आवसूल की बापसूल वांगडा कनेक्शन ना. कसलें की तांणी केन्ना ना आशिल्लीं घडकडे. तांकां केन्ना जावंक आशिल्लें तेन्ना. आनी एक म्हणटा विंगड विशय म्हळ्यार रिलेशनशीप ब्रेक जावचे पुरो. कसलेंय जाता. सो आत्तां पळयल्यार प्रोफेशनली तो पर्सन एकदम सक्सेसफूल जाल्लो. बिझनसांत की तेगेल्या कॉर्पोरेट लायफांत की कॅरियरांतू. जाल्यार थंयचें सक्सेस थंय ताणें कशें की एक म्हणटात पळय कीर्ती अनुभव केली. तांचे तेगेले परिवारा स्थरार ताका कश्ट येयलें. सो एक कडेन म्हणटात पळय अभिवृद्धी जावन खंयच्याय एक रुपार जय प्राप्त जालें म्हणल्यार ताचेर बरें जालें म्हणल्यार त्या आनीक विशयांत जाता तशी ना. म्हळ्यार एक कडेन आमी सक्सेसफूल जाल्यार विंगड कडेन खातीर सबस्टिट्यूट करूं जायना. ऑल्दो दोन्ही रिलेटेड आसा अशी न्हय की फॅमिली लायफ ऑर प्रोफेशनल लायफ, स्पिरिच्युअल लायफ डिफरंट. जाल्यार आमी हें पळयता की ह्या संवसाराच्या विशयांतू धन, चंदाई खंयच्याय रुपार नांव पावचें पुरो ती जाल्यार ताजेन आमगेल्या आध्यात्मीक विशयांतू आमी उन्नती करतलीं त्या गॅरंटी ना. आनी ह्या संवसारांतू कितल्याय एक प्रकारार आमकां सक्सेस मेळ्ळ्यार वय ते एंडार पळय तो एक आध्यात्मीक विशयान तुकून एक संतोष प्राप्त जावचे आसा पळय. आत्मोद्धार जावचे ते एक संतोष प्राप्त जावचे आसा पळय, तें मेळना म्हूण आमी पळयत. आनीक एक विशय आयच्या काळांत म्हळ्यार एक प्रकारान म्हणटात पळय, पुराय जाणांक एक एंग्जायटी आसता. पुराय एक प्रकारार स्पेशली शहरांत आनी राबतल्यांत तर आनीकय ते चड आसा विशय. एकदम फास्ट लायफ आसा आनी एक प्रकारार फुडें म्हणल्यार मस्त वर्स फुडें म्हणल्यार 50 वर्स हाचे फुडें न्ही ते खंयचे एक ट्युबरक्युलोसीस, एड्स तसले पुराचे एपिडेमिक म्हूण आसता. म्हळ्यार ताची कशें एक मस्त स्प्रेड जाता तें आनी ताका गूण करचें एक तितलें म्हणटा सुलभ न्हय तें, त्या विशयांत. आयच्या काळांत तो ट्युबरक्युलोसीस आनी ताचे पुरा हें आसचें पुरो वखद मेडिसीन आसचें पुरो ट्रिटमेंट. जाल्यार आज एक व्हड विशय म्हळ्यार एक एंग्जायटी. पुराय जाणांक एक मनांत म्हणटात पळय मना सूख ना म्हणटात पळय, तशें एक प्रकारार आसता. आनी आमकां एक म्हणटा दिसचें पुरो की एक एंग्जायटी खंयच्या कारणान येवचें म्हूण. एक अनसर्टनिटी म्हळ्यार आतां कशें जातलें म्हूण गोतना. ताजे निमित्त एक एंग्जायटी जावचें पुरो. म्हळ्यार एक दृश्टांता खातीर आतां आमी खंय एक ट्रेनार आनी प्लेनार वचचें आसात आमकां स्वल्प काळान. जाल्यार ते टायम लागीं येता आसा. ट्रेन सोडचें की प्लेन सोडचें. जाल्यार आमी मस्त ट्रॅफिकान सिरकून पडलीं तीं. आतां ते आमकां म्हणटात पळय त्या टायमार एक एंग्जायटी येता. मनां तळमळ जाता. टायमार पावनातल्यार ते ट्रेन की प्लेन वतलें म्हूण. सो त्या एक एंग्जायटी म्हळ्यार कशें एक अनसर्टनिटी आसा. पावतलीं की ना टायमार म्हूण ताजेन एक एंग्जायटी जाता. आनी भारतांत आमगेले तशें भारत देशांत मस्त कडेन उदका सप्लाय समना. म्हळ्यार नळ ओपन केल्यार उदक येता की ना म्हूण गोतना एक जाग्यांतू. मस्त आज असल गांव आसा ती भारतांतू खंय स्विच ऑन केल्यार बल्ब जातल लायट जातल की ना म्हूण गोतना. म्हळ्यार आनीक पावताच पुरा कडेन. मस्त कडेन इवन शहरांतू बॉम्बे शहरांतू असल भाग आसा खंय उदक खाली सकाळीं एक अर्द घंट्या खातीर, 1 घंट्या खातीर मात येता. सकाळीं 4 घंट्याक. सो तुमकां उदक जावका जाल्यार
सगळे दिवसा खातीर उददा ते सकाळी उठून 4 घंट्याक की त्या बालदेनी भोवन दवरका कसले की मागीर नळांत उदक ना. सो एक प्रकारान ते एक नमुने एक एंग्जायटी जाता न्हू. सो तें एक प्रकाराची एंग्जायटी आसा. जाल्यार हें पुरो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार ही एंग्जायटी वतली की? कसं जालें की आमी आतां एक 2 दृश्टांत दिलेलें फॉर एग्जांपल की अ, उदका विशयी और इलेक्ट्रिसिटी विशयी. आतां आमी पळयल्यार अमेरिका जावं युरोप देश, लंडन देश थंय पुराय हें प्रॉब्लेम आसा की? ना, खंडित ना थंय पुरा प्रॉब्लेम. पुराय जाणां चांगल्याकार उदक मेळटा. इलेक्ट्रिसिटी कांय इश्यूच ना थंय. असल पुरा प्रॉब्लेम ना. म्हळ्यार अनसर्टेनिटी ना थंय लायफांत. खंय वचका जाल्यार इवन तुमी फॉरेनांत तांणी गेल्यार तांगेले ते वेदर रिपोर्ट एक्युरेट आसता. 15 मिनिटांनी तांणी सांगतात की पावस येतलो की ना म्हणून आनी त्या लेकारीची पावस येता बद्दाची. म्हळ्यार तितली एक प्रकारात सर्टनिटी आसता थंय. तें ओडोर देशांत आनी पुरो. म्हळ्यार पुरा तुमकां कळटा कशें एक आमगेले भारतांत एक सर्टन विशयांत अनसर्टनिटी आसा पळय कसन जेतले म्हूण कळनासतना म्हळ्यार उदक इलेक्ट्रिसिटी केन्ना वता म्हूण कळना. थंय त्या पुरा प्रॉब्लेम ना. जाल्यार थंय पुरायजण सुखार आसत थंय अनसर्टनिटी ना खंडित न्ही. आनी ते फॉरेनाचे, अमेरिकाचे, लंडनाचे जेन्ना अवस्था पळयल्यार तांकां चड एंग्जायटी आसा खंय आनी कितें. सो अनसर्टेनिटी निमित्त एंग्जायटी न्ही. हें खंयच्या विशयान तांगेली एंग्जायटी आसा. कसं जाल्यार की थंय एक व्हड विशय ना म्हणल्यार आध्यात्मीक विशय. आध्यात्मीक विशय नासल्यार नळांत उदक आसा, राबचें एक भारी सौकर्य आसा, व्हड घर आसा, कार आसा, ट्रॅफिकांनी कांय प्रॉब्लेम ना, वारें स्वच्छ आसा, उदक आनी चांग निर्मळ रुपार मेळटा, जाल्यारय सूख ना. कसं जाल्यार की आध्यात्मीक विशय नातिल्या निमित्त तांगेल मन पुरा ह्या संवसारा विशयांतू आसता. एक कार आसल्यार 2 कार घेवका. 2 कार आसल्यार आनी खंयची लेटेस्ट मॉडेल घेवका. खंय नांव किर्ती पावका. आनी चंद जावचे खातीर कसन अ, अ, विंगड कसन करून घेवका. सो असल पुरा विशयांतू तांगेलें 100% तांगेलें मन आसता. आनी हो संवसाराचे विशय म्हळ्यार केन्ना आमगेलें सेन्स ऑफ आयडेंटिटी म्हणटात पळय हांव कोण? हें आमगेल्या देहा आउट कनेक्टेड आसा. सेल्फ वर्थ म्हणटात पळय, कितलीं जाण म्हाका रिस्पेक्ट दिता ती. त्या लेकार हांव सूख पावतलों. आनी कितले म्हगेले दुड्ड आसा, त्या लेकार हांव सूख पावतलों. हें पुराय कवर ना. कसं जालें की आमकां कितले जाण कितली रिस्पेक्ट दिता ती ते समय लेकार चेंज जाता. एक पंता मस्त रिस्पेक्ट मेळचे पुरो, एक पंता कितले जावका तितली रिस्पेक्ट मेळना. एक पंता मस्त दुड्ड येवचे पुरो आमगेल्या जिवनांतू, एक पंता कितले जावक आशिल्ले तितले येयचना. एक पंता म्हणटात पळय आमकां कसन एक पुराय जाणांन कशें एक प्रकार आमकां म्हणटात पळय आमकां कसन की एक अचीव करता तें जावचें पुरो सक्सेस बिझनसांत की ऑफिसांत की एक पंता जायच ना. सो आमगेल केन्ना कनेक्शन ह्याच पुरा विशयांत आसा आनी ह्या पुरा विशय चड उण जाता आसता. सो उदासम आसा, रोडसम आसा, घर चंद आसा, कार आसा, जाल्यारय सूख ना. सो हें एंग्जायटी अवॉयड करचें जायना म्हूण आमी ह्या विशय पळयत. नेक्स्ट पॉयंट आमी ब्रिफार घेतात की आमी पुराय जाण आयकतात केन्ना की हें सगळें म्हणटात पळय शास्त्रांतू हें सगळें संवसार माया म्हूण. म्हळ्यार आतां ह्या श्लोकांत आमी तावळ पळयलेलें आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम म्हळ्यार आमी अशी मनाक घेवची की ब्रह्मदेव मायांत आसा म्हणून. ना खंडित न्ही. ब्रह्मदेव म्हळ्यार साधारण व्यक्ती न्ही आनी ब्रह्मदेवूय न्ही विंगड हे पुराय देवता गण आसात पळय इंद्र हें पुरो आमी शास्त्रांत तांगेलो उल्लेख येता. तांणी साधारण व्यक्तित्व न्हय तांगेलें. आमकां म्हणल्यार आमगेली कल्पना शक्ती परे आसता. तांणी कितलें व्हड व्यक्तित्व तांगेलें पुरा देवी देवतांक. कसं जाल्यार की तांणी तें स्थान तांकां देवान दिलेलें आसा. हां, शास्त्रांत आमी एक काणी आयकुचे पुरो ब्रह्मदेवाली, इंद्रदेवाली. मात ते देवान तांकां तसली परिस्थिती घालचे आमकां शिकोवचे खातीर, की खंयचेय कितलेय शक्तिमान आसल्यारय देवाल दय नासल्यार कसलें जायना म्हूण दाखोवचे खातीर देवाल ती विशेषता, देवाल लील दाखोवचे खातीर तसले पुरा देवान लील करचे आसा आनी आमी शास्त्रांत पुरा दृश्टांत पळयत. सो आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम माया मय म मयम जगत हाची विशय म्हळ्यार कसो न्हय. म्हळ्यार हें आमी विशय मना व्हरता. ब्रह्मदेव मायांत आसा आनी स्तंभ म्हळ्यार सान एक तणाक
ताण एक तण अशी म्हणटात पळय, ऑर इवन तेंचे एक सान झाड काडल्यार एक सान कुडको ते आनीक ती नेलांत व्हरता ते मातयेंतू ते पुरा काडूंक जायना, ताका स्तंभ म्हूण येता. सो त्या प्रकारारी ब्रह्मय स्तंभय माय अंतसत्व म्हणून न्हय. ब्रह्मदेव एकदम देवालो व्हड शुद्ध भक्त तो आनी ताण करचें तें एक सृश्टीचें कार्य आमकां कल्पना आमगेले परे आसता, आमकां इमॅजिन करचें जायना. जाल्यारी हे श्लोकाचे अर्थ आमी अशें करून घेवका, की आमी आमगेल्या मनांत विंगड पोझिशन जावका. आमी हें पळोवं येता स्थान, गौरव स्थान आमकां प्राप्त जावका म्हणून आमगेल्या मनांत आसा. सो ह्या श्लोकांत आमी सांगता ती, की ब्रह्माल तसन स्थान गौरवशाली, शक्तिशाली स्थान वय आमकां प्राप्त जाल्यारी ताजें न्हय सूख पावचें जायना ते पोझिशनान. म्हळ्यार हे संवसारांत खंयचेंय पोझिशन आसल्यारी ताजेन आमकां संतोष मेळना म्हूण ह्या श्लोकांत कळटा. ऑफकोर्स आमकां कसन जावं काय जिवनांतू ते आमी प्रयास करता सुका फंक्शनली. अशें न्हय की घर, कार हें जावका म्हूण न्हय. कसन जावका ते आमी प्रयास करूंकाची. जाल्यारी आमकां कसन एक लायफांत पोझिशन मेळटा. तेंच आमगेलो ओन्ली सोर्स ऑफ हॅपिनेस. हातूंत देखून आमगेलें एक सूख मेळटा, आमगेलें सेन्स ऑफ आयडेंटिटी आसा. मात तें ह्या संवसारांतू डायनॅमिक्स म्हळ्यार चेंज जाता आसता आनी ताजे निमित्त आमकां कश्ट पावचे येता. आतां ह्या वेळी आमी विशयांत आमी पळोवं येता आयच्या काळांतू मिडिया थ्रू, टीव्ही थ्रू, न्यूजपेपर थ्रू कसन्यापुणी आमकां म्हणटात पळय एक प्रोपगेंडा म्हणटात पळय जाता आसता. हो हें वस्तू तुगेलें नांव आहे, हें तुगेलें नांव आहे, म्हळ्यार तूं खुशी जावचें साध्य ना. आनी ते विज्ञापन एडव्हर्टायजमेंटांनी पळयताना ते कशें एक तांणी प्रॉडक्ट यूज करता ती आनी अशी दाखयतात भारी खुशयेर आसत तांणी म्हूण. म्हळ्यारी त्या व्हड कंपनीन तांणी तें प्लॅनिंग जाता पळय तांगेलें तांणी अशी तें सांगता ती भितरी की जनाक हे वस्तू आमी कसं विकतात पळय ते नाकाशा पुरो. जाल्यार आमी अशी तें मेसेज दिवका की हें नाकल्यारी तुमगेलें जीवन व्यर्थ म्हूण. सो त्या प्रकारारी आयच्या काळांतू तें एक वातावरण जाल्लेलें आसा. सो आनी तें एक वातावरणा निमित्त पुरा जनाल मनांतू हें जावका, तें जावका, हें नातल्यार आमकां आमगेलें जीवन व्यर्थ, इतलें पुणी जावका, हें काड तशी त्या प्रकारान. सो खंयचें एक पोझिशन, खंयचें एक वस्तू म्हळ्यार ब्रह्माल स्थान, कसन एक विशय प्राप्त जाल्यार तांतू देखून आमकां एक सूख प्राप्त जावन आमी तांतू 100% ताजे खातीर प्रयास करता ती. तें सर्व माया, मायां जगता म्हूण ताजे त्या रकारी पळोवं येता. जाल्यार की कसन प्रॉब्लेम आसतलेंची जाल्यार आमी त्या प्रॉब्लेमा वयरीची आमगेल सगळे शक्ती उपयोग करून म्हणटात पळय तेंच तांतू आमगेलें मन गेल्यारी तशी न्हय म्हूण. आनी केन्ना आमी देवालें नामस्मरण करता ती, जप करता ती, तेन्नाय आमगेलें मन एक पंत विचलीत जावचें पुरो हे प्रॉब्लेमा विशीं जाल्यार आमी पळोवका की ना हे प्रॉब्लेम आसा वय आनी हे संवसारांत प्रॉब्लेम आसतलेंची. जाल्यार आतां हांव हें नामस्मरण जप करतना हांव देवाल्या नांवा वयरी म्हगेलें मन घालता म्हूण. आनी अशी न्हय की आमी भक्तींत आसल्यारी आमगेलें कर्तव्य आमगेल समाजा खातीर, आमगेल्या परिवारा खातीर, आमगेल्या देशा खातीर आमगेलें कसन तें कर्तव्य आसा तें आमी सोडका म्हूण ना, तें करता सुका. जाल्यारी देवाल प्रती आमगेलें मेन देवालें नामस्मरण करून आमगेले आत्माचो उद्धार करचे खातीर कसन ते प्रयास आसा, तें श्रेश्ठ विशय. तें आमी केन्ना तांतू टायम दिता ती, तेन्ना बाकी पुरा कर्तव्य आमी सायडा दवरून देवाल्या नामस्मरणा वयरी फोकस करूं येता म्हूण तें एक पॉयंट येता. आनी आमगेलें मन म्हळ्यार आमगेलें वत खेळटा म्हूण पळोवं येता. मायंड प्लेज इट्स ट्रिक्स. आतां खंयचेय एक विशय आसतना आमी कसन एक प्रॉब्लेम आसतना आमगेलें मन तें अशें आमकां दाखोवन दिता की हय जालें न्हय म्हळ्यार अशें दिसता आमकां की आमी कसन कितें एक प्रॉब्लेम फेस करतात पळय ते शाश्वत रुपार आसतलें म्हूण. आतां मुंबय शहरांत कोण राबता ती स्पेशली कोण लोकल ट्रेनर आनी ट्रॅव्हल करता ती तांणी पळोवं येता की मस्त एक पंत गर्दी आसता. जाल्यारी आमी अशी लेखल्यारी की आतां आमगे ट्रेनांतू राबुंका सगळें जीवन म्हूण. ना न्हय. ताका सांगी खंयकी एक स्टेशन देखून आनीक स्टेशन वचतें अर्द घंटे गर्दी आसा, मागीर आमी ट्रेनार देखून देंवता ती. अशी न्हय की आमगेले सगळे जीवमान आमी तें गर्देशी ट्रेना भितरी आसा ती. सो आमी तशी लेखल्यारी आतां म्हगेलें जीवन कसन हे गर्देशी ट्रेना भितरी हांव सगळो दिवस म्हगेलें जीवन काडकावें. अशी आमी लेखच ना ती. जाल्यार मस्त सगळें आमगे लायफांत प्रॉब्लेम आसता. त्या समयारी आमकां अशें दिसता की आमगेलें हें प्रॉब्लेम त्या परिस्थितींतू की ताचे विशयीच आमगेलें मन हेचवता आनी दुख्ख पावता.
आनी अशें दिसता की हे प्रॉब्लेम एज इफ हे शाश्वत रुपार आसतलें म्हणून. ते मनाच ते खेळ आमगेले वयरी. खंयचे एक प्रॉब्लेम असल्यार मन आमकां अशें दाखोवन दिता, तूं सिरकून पडलो मू आनी तुगेलें दुख्ख तुका. हें अशींचें न्ही आनी कांय ना आनी कसलें जावचें ना म्हणून. सो त्या प्रकारान तें मन आमकां कसन आमगेली ती एक परिस्थिती आसा, ती आमकां अशी दाखोवन दिता की हें तुगेलें कसन तें तूं दुख्ख पावचें कारण आसा पळय, तें शाश्वत रुपार हेंचें कारण आसतलें तुगेलें म्हणून. मात आमी केन्ना देवालें नामस्मरणां जप करता ती, तेन्ना आमकां हें मनोस्थिती देखून भायर येवचे खातीर एक अवकाश मेळटा. कसं जालें की देवाल नांव देव निज रुपार शाश्वत जावन आसा, सच्चिदानंद विग्रह. आनी केन्ना आमी देवालें नामस्मरण करता ती, तेन्ना आमी ते प्रॉब्लेमा सोडून देवाल नांवा वट कनेक्ट करता ती, तेन्ना आमगेलो एक अनुभव विंगड जाता. आमी एक पंथा देवालें नामस्मरण करतना तें एक देवालें नामस्मरण केल्यार आमगेलें प्रॉब्लेम वतलें, आमकां एक सोल्युशन मेळटलें, कसन कोरता म्हणून. जाल्यार आमी हें म्हणा व्हरता की देवाल नामस्मरणान प्रॉब्लेमय वच्चे पुरो. कसं जालें की देवाल मनांत आसल्यार कसले प्रॉब्लेम खंयचे प्रॉब्लेम व्हड न्हय. जाल्यार आमी हें एक मना व्हरता विशय आसा की देवाल नामस्मरण करचें मिन्स टू द सोल्युशन न्हय. म्हळ्यार हें केल्ल्यार प्रॉब्लेम वतले न्हय. देवाल नामस्मरणच सोल्युशन. कसं जालें की एक पंत आमकां कसले प्रॉब्लेम आसल्यार मन आमगेलें तें आशिल्लें की ना तें व्हड करून दाखयता. इतलो व्हड. ते प्रॉब्लेम तितलो व्हड ना आसचे पुरो, जाल्यार तें आनीकय व्हड करून दाखयता. आनी केन्ना आमी देवाल नामस्मरणांतू आमगेलें मन लायता ती, तेन्ना आमी एक पंत अशी लेखचे पुरो की हाजे निमित्त आमी प्रॉब्लेमा देखून भायर पडटलीं, जाल्यार ते देवाल नामस्मरण करतात पळय, तेंचे न्ही जावन लायफांत सोल्युशन. कसं जालें की आमी देवाल ओटू कृष्णाल ओटू कनेक्ट जातात त्या पॉयंटार. सो आमगेलो प्रॉब्लेम आसतले की वतले की त्या परिस्थिती अनुसार अशें पुरो, जाल्यार आमकां सोल्युशन ऑलरेडी मेळना. केन्ना आमी देवाल नामस्मरण करता ते आमी देवाल ओट कनेक्ट जाता आसा ती. सो आमगेलें मनुश्य जावन जिवनाचें अल्टिमेट सोल्युशन कसन आसा पळय, तेंची जप आनी तेंचे आमी सोल्युशनांतू आसा ती. सो हाजेन आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हूण ना, कसन अल्टिमेटली सोल्युशन जावपा पळय तें ऑलरेडी आमी तांतू आसा ती. प्रॉब्लेम भायर येवन. सो सो आमी केन्ना चांग रुपारी हें करता ती, देवासली कवर करता ती, आमी एक पंत अशी लेखचे पुरो की प्रॉब्लेम ना वतलें, तें पुरो चलता अशें पुरो. जाल्यार अल्टिमेटली केन्ना आमी तें शाश्वत रूप तें नांवाचें आमगेलें मन अनुभव करता, तेन्ना तें आमकां कशी आमी आतां हें सेम दृश्टांत आमी विंगड रुपार कशी आमगेलें प्रॉब्लेम आमकां व्हड दिसचे पुरो, जाल्यार आमी तावळ पळयलें पळय, एक सान 1 माळ्या बिल्डींग आनी 50 माळ्या बिल्डींग. तशींच आमी देवाल नामस्मरण करतना देव स्कायस्क्रेपर न्ही, म्हळ्यार देव स्कायाक ना कितलें व्हड आसा. सो आमगेलो प्रॉब्लेम कितलें व्हड आसचे पुरो, जाल्यार आमी केन्ना देवाल ओट कनेक्ट जाता, देवाल नामस्मरणाचे अनुभव करता ती, तेन्ना आमगेल्या जिवनांतू विंगड जावन कसो प्रॉब्लेम आसचे पुरो, ते प्रॉब्लेम सान दिसतले आमकां. तें एक आसा. सो एक 2 वस्त आसा की सुरेश सांगल्या म्हणके हें निज सत्तेची की आमकां द्वंद आसता आमगेल्या जिवनांतू. दुड्ड आसा, दुड्ड ना. विंगड प्रकारांत द्वंद आमी फेस करता ती आनी ते रियल प्रॉब्लेम. आनी ताजे खातीर आमगेलें म्हणटात पळय खंयचेय रुपार ह्या संवसारांत अभिवृद्धी खातीर प्रयास करचे, राबोवंक तशें न्ही. आमगेलें कर्तव्य करता आनी आमकां लायफांत जिवनांत मुखारसून वचचें पुरा रुपारी. ते प्रयास करूं आमी. जाल्यार अशें जावचें ना जे ह्या संवसारा विशयां प्रयास करता न्हू, आमगेली आशिल्ली पुरा एनर्जी म्हणटात पळय, आशिल्ली पुरा शक्ती, मनोशक्ती, पुरा शक्ती तांतू वचून आमकां देवाल नामस्मरणा खातीर टायम ना, तशी जावचें ना. आनी तें मनान कसचे आमगे लायफान प्रॉब्लेम व्हड करचेच पडा आनी आमकां तें एंग्जायटी जाता, तें आमी कावंटर करूं येता. म्हळ्यार तें चांग रुपारी नामस्मरण करून आमी मन तांत लायल्यार आमकां ते स्वल्प समया खातीर आमी प्रॅक्टीस करता गेल्यार तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम आसतलें, जाल्यार ते प्रॉब्लेम सान दिसतले आमकां. सो त्या प्रकारार आमी आमगेलें सोल्युशन पळयता. सो आयच्या दिवसाचें एक लास्ट पॉयंट आमी हें पळोवया की सर्व मायामयम जगत म्हूण सांगिल्लें. सो माया म्हळ्यार आमी तें पॉयंट पळयलें की हें अशी न्ही की हें जगत तें फट्टी म्हणून. जगत बद्दची, प्रॉब्लेम लायफांत आमगेली बद्दची आनी उलोवचें सुलभ आसा. कोणाक कसन परिस्थिती, प्रॉब्लेम आसता लायफांतू तांकां गुतू की कसन प्रकाराचे कश्ट आसता तांगेले म्हूण. जाल्यारय आमी हें पुरो
मना व्हरता न्हय हें आमी पळोवं येता की कश्ट आसा आनी एक पंत सूख मेळच्या पुरो जाल्यार दोन्ही विशयांतू हे संवसारा विशयांतू आमकां सूख प्राप्त जातलें म्हणून आमकां ते मनांत एक आश आसता पळय ताचेन आमगेले प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तें सत्य देवाल नामस्मरण करतना कसं संतोष पावता येता तें सत्य म्हणून आमी पळोवं येता सो तें एक विशय आसा आनी कशी आमी देवाल नामस्मरण करता वता ती तेन्ना आमगेलें मन आनीक शांत जाता वतलें आनी आमकां आमगे लायफान तशें कसलेंय एक नमुने कश्ट प्रॉब्लेम आसल्यार ते आमकां फेस करच्याक देव आनीक आमकां एक शक्ती दितलो देवाक आमी देव म्हळ्यार आमगेले खातीर वैष्णव जना खातीर देव म्हळ्यार एक व्यक्तीची आनी आमी ताका आमी केन्ना तागेलो उडगास करतात तागेलें नामस्मरण करतात ताका खुशी जाता आमी केन्ना हें भक्ती पातार आसा ती भक्ती पथारी तेन्ना आमकां म्हणटात पळय एक अवकाश मेळ्ळेलो आसा हें नामस्मरणा देखून देवाक खुशी करच्या खातीर आनी देवाक खुशी कोन्न जाल्यार खंडीत आमकां ती जिवनांतू ती स्फूर्ती मेळटली म्हूण हें श्लोक एक आसा अथसि कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जीवाधो स्वयं एव स्फुरति यधाव म्हळ्यार खंयच्या प्रकारार आमगेलें इंद्रियांतू देवाल नामस्मरणाचें देवाल व्यक्तित्वाचें आमकां म्हळ्यार ताचे आमकां कळची तशी आमगे शक्ती ना जाल्यार सेवोन्मुख ही जिवादो सांगिल्लें केन्ना आमगेले जिबेन हें देवाल नामस्मरण करता ती सेवोन्मुखे ही जिवादो आनी देवाल नामस्मरण ग्रहण करता ती आनी देवाल प्रसाद ग्रहण करता ती तेन्ना अगूर अगूर आमकां कळटलें स्वयं एव स्फुरति यदा अगूर अगूर ती देवाल ते सान्निध्य आमी अनुभव करतली म्हूण सेवा उन्मुखे आतां आमी देवाल देखून विमुख आसा ती देवाल सायड पळयनात आमी जाल्यार सेवा उन्मुखे कशी देवाल सायड कशी पळोवचें जिव्हादो हे जिब्बेचो उपयोग करून देवाल नामस्मरण करून तेन्ना आमी विमुख आशिल्ले उन्मुख जातलीं ती आनी कशी जिब्बेन आमगेली सेव केलेली निमित्त कसन सेव ती नामस्मरणाचे उच्चार आमगेली जीब केन्ना करता ती व्हड सेवा देवाल प्रिती खातीर आनी ते आमी केन्ना करता ती सेवा उन्मुखे ही आनी ते कसलें स्मरण करतात आमी केन्ना तेन्ना ते स्मरणा शक्तीन ते साधना आमी केन्ना करता ती ते स्मरणान देवाक खुशी जाल्यार देव आमकां स्फूर्ती दितलो म्हूण स्फूर्ती म्हळ्यार एक भारी एक संतोष जावन आत्मा खुशी जावची आनी चांग रुपार आमी देवाल सेव करत तांतू सो हांव हांगार आपयता 7:45 जालेलो आसा एक क्विकली रिकॅप करता आयच्या पॉयंटा खातीर मागीर आमी एक राउंड चॅन्ट करुया ओटूची सो आज आमी डिस्कस केलेलें फर्स्ट पॉयंट की मिजरी इज डेमोक्रेटीक म्हणून कशी पुराजनाक एक प्रजातंत्रांत पुराजनाक वोट घालचे एक मेळटा पळय तशींची ह्या संवसारांत पुराजनाक कश्ट आसा कितले व्हड मनुश्य सान मनुश्य असो बायल मनुशी खंयचे शहर असो गांव असो खंयचे देश असो पुराजनाक कश्ट आसा म्हणून आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम खंय कोणी कशी आसल्यार हे कश्ट आसा म्हूण आमी ते डिस्कस केलेलें की लोक अनित्यम असुखम लोकम म्हूण आसा म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर दोनी पॉयंट आमी हें डिस्कस केलें की खंयचे एक विशयार स्पेशली आमी पळयलें संवसारांत कितले एक सक्सेस बिझनेसांत असो आमगेल्या कामांत असो आमगेल्या घरांत असो खंयचेय एक रुपारी आमी एक यश पावल्यार यशस्वी जाल्यार आध्यात्मीक विशय सोडून हो संवसाराच्या कसल्याय रुपार आमी यशस्वी जाल्यार ताजेन आमकां संतोष मेळना म्हूण आमी तें एक पॉयंट केलें डिस्कस केलें मागीर तिनूय विशय पळयलो आमी की आतां एक एंग्जायटी एपिडेमीक म्हण आसा म्हूण पुरा खंयचेय देश असो खंयचेय कारण असो दुड्ड असो घर असो कसं ते जावक आशिल्लें मनांत आसल्यार जाल्यार एक संतोष ना जिवनांत तसले की संवसारा विशय म्हळ्यार चेंज जाता आसता आनी केन्ना चेंज जाता आनी आमगेलें मनाक कसं तें लायक जायना तशी त्या प्रकारार चेंजीस येता ती तेन्ना ताका भायल्यान कितलेंय दुड्ड असो कसं आसो जाल्यार इन्नर इन्स्टेबिलिटी जाता भितर देखून मन शांत ना एक खुशी ना जाल्यार हो विशय आमी केन्ना ते शाश्वत रुपी त्या देवाल नामस्मरण कनेक्ट जाता ती तेन्ना ते आमचे इन्नर स्टेबिलिटी येवचें साध्य आसा म्हणून आनी आमी पळयलें हें माया म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून मायाम जगत ब्रह्मदेव मायांत आसवा म्हणून आ ब्रह्मस्तंभ न्हय ह्या विशय न्ही जाल्यार आमी खंयचें ब्रह्माल पोझिशन मेळ्ळ्यार आमकां खुशी जाता म्हूण आमकां दिसता पळय कसलें की आमी पुरा जिवनांत आमी कसं न्ही एक इम्पॉर्टन्स ट्राय करता आसता ती हांव इम्पॉर्टंट जावं काय म्हूण लायफांत 10 जनांना
म्हणतात पळय कितलो व्हड मनुष्य, कितलो व्हड कसं लायक काम करता म्हळ्यार एक प्रकार रिस्पेक्ट पोझिशन जावका. सो असल रिस्पेक्ट पोझिशनान आमकां खुशी मेळटली तें तशी दिसचें तें माया म्हूण. सो त्या प्रकारारी आमी डिस्कस केलें की हें आयचें वातावरण अशें आसा की मस्त सकट प्रोपगेंडा जाता की अशी जीवन नासल्यार कांय न्ही. कसं व्यर्थ म्हणून हें वस्तू आसूं का जिवनान जे तें व्यर्थ म्हणून. सो त्या प्रकारार ते प्रोपगेंडा पार्ट जावन आमकां दिसचें आनी दुख्ख पावचें हें आमगेलें ना मूं हागेलें हें आसा तें कंपॅरिझन करचें. त्या प्रकारार आसचें तें म्हणून. आनी आमगेलें मन म्हळ्यार केन्नाय खेळटा आसता म्हूण त्या वेळी आमी पळयता. केन्नाय खेळटा आसता आनी कसनयपुणी जाता आसता आमगेल्या मना खातीर पूण तें पळयलें आनी आशिल्लें की ना चड तें म्हणटात पळय व्हड कोन्न दाखयता आमकां मन आनी कसनय प्रॉब्लेम जाता आसतना आमकां अशें दिसता मन दाखयता की हें शाश्वत रूप रे म्हूण. मात आमी तें शाश्वत रूप नांवा वयलें कनेक्ट जाल्यार तें मन शांत जाता म्हूण. आनी लास्टार आमी कन्क्लूड करतना आमी पळयलें की सेवोन्मुखे ही जिव्हादो आमगेली जीब हें देवाल्या नामस्मरणा खातीर उपयोग करता ती जिव्हादो. तेन्ना देव आमकां तें आमगेल्या आत्माक स्फूर्ती दितलो आनी आमगेले कडेन मस्त भक्ती करचो तसलो आमकां अवकाश दितलो. आमगेले कडेन मस्त सेवा करून घेतलो आनी तें आमी आमगेले जिबेचे उपयोग केल्यार सो हांगा राबयता कसने उलयतना चूक आसल्यार तुमी पुरायजनान क्षमापण कोरता. आतां हें देवाल नामस्मरणा विशीं केलेलें आसा आमी पुरायजन ओट्ट आसा ती आमी फॉरमार 35 आनी आनीक चड जन अशे पुरो ती आमी एक 7-8 मिनीट देवालें नामस्मरण ओट्टू मेळून कोरया 108 पंता आनी मागीर ताजे नंतर कंक्लुजनार वचया. हरे कृष्णा धन्यवाद. आता आमी देवाल नामस्मरण करूया. 108 पंता हें प्रभुपाद स्वाम्यान देवाल जप करचें आसा तेंचे आमी ओट्टू मेळून आतां जप करूया. साथ दिसल्यार विंगड पुरा विशय सोडून आतां 108 पंता आमी पुरा जनान हें ओट्टू मेळून देवाल नामस्मरणात जप करूया. हरे कृष्ण. आतां आमी तें ऑडियो प्ले करता ती आमी ओट्टू ताजे ओट्टू जप करता रावया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण सो क्षमापण मागता 8 घंटे चलेल असा चिक्के टायमार मॅनेज करचे जाय न्ही आतां हांव लोकेशन इमामा रिक्वेस्ट करता की तांणी अपास एक ते आयच्या श्लोका विशयी मेडिटेट करून रिपीट करून आमकां सेशन एंड जाताना ताचे विशयी एक मनांत बस तशी तांणी एक आमकां सांगता म्हूण लोकेशन इमाम हरे कृष्ण प्रभुजी ऐकत ना वाय वाय आयकत प्रभुजी आयकत ते सेकंड वर्स एक पडी सांगता ब्रह्मस्तंभ पर्यंतं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं तदेव केवलम् ब्रह्मस्तंभ पर्यंतं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् ब्रह्मस्तंभपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम् हरे कृष्णा
ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ಬಗ್ಗೆ ಕಸ ಪಡೆಯಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮಿ ಆಸ್ಲರಿ ಮಾಗೆ कसले प्रॉब्लेम ना मुळे का आम्ही ते तसले माया अंतू असून ते माहिती विदाउट ते ब्रह्माला पोझिशन तसले पोझिशन आयल्यारी प्रॉब्लेम पण स्टार्ट जावचे पण तसले सिच्युएशन असता तशी ते एक माया अंत असून आणि हे सगळ्यांक एक एंग्जायटी म्हणलेला असता पुरो विषय अनसर्टनिटी असता तशी ते अनसर्टनिटी दुखून आम्ही ते भायर येवका म्हणलेल्यार आमकां हेच सत्य म्हणजे दिस इज द रियालिटी सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हे म्हळ्यार आमी पुरो चेडू आमकां पुरो सांगचे आसा ओके पावसान तेणी भायर वतना पळय वच्चू नका पप्पा सांगता वच्चू नका तशी सांगता आमी कशी ते स्ट्रेस करून सांगताची तशी ह्या श्लोकान तूं ते हरिनाम ते इंपॉर्टन्स ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಂಡು सांगला हरे कृष्ण हे कृष्ण भारी चांग रूपार तुम संक्षिप्त रूपार ते म्हणतात पण एसेन्स सांगले लोकेशन मॅम हरे कृष्ण हरे सो आता हरे कृष्ण सेशन तशी कंक्लूड जाल्लेलें आसा आनी नेक्स्ट टाइम मी थर्ड श्लोक करता ती जाल्यार कोणाक हे फॉरमार वेट करता आमी तुमगे टाइम रिस्पेक्ट करता ती कोणाक क्विट करता जाल्यार करूयेत तुमी जाल्यार आशिल जनान कोणी तांगेले अनुभव शेअर करता और तांगेल कसने साक्षात्कार शेअर करता नावा विषय कसने फीडबॅक असे सेशना खातीर तुमी शेअर करूयेत आमी हे सेशन ओपन आसा न्ही काय कोणी पुरा आमी असत या फॉरमार तुमकां कसने शेअर करता हे फॉरमार तुमगेल विषय कसने म्हणता कसं तुमगेल मन तशी सांगता जाल्यार तुम्ही सांगेत देवाल नामस्मरण विषय हरे कृष्ण हरे कृष्ण पुरा पुरा भक्तजन फीडबॅक दिता आसा ती धन्यवाद या सांगेत म्हाका निंबूचे शिल कितले गंटले हे सुरू जाता बिकॉज म्हगेले फर्स्ट सेशन आसा 6:45 ओके जाता वय 6:45 वी स्टार्ट विथ रेकॉर्डेड कीर्तन मागीर आमी प्रार्थना भजन आनी करता ती आनी 7 घंटे ते सेशन सुरू जाता ओके आणि म्हगेले भगवद्गीताचे नवे इस्कॉनार बुक आसा तांतून हा. तुमी 10 श्लोक आसता हे खंयची पेजार आसा तो आज आमी वाजील पळयता खंयची पेजार वय आसा त्या भगवद्गीताचे ते श्लोक ते 9 अध्यायाचे आशिल्ले आज सांगिल्ले ते विंगड एक श्लोक आसा नामाशी त्या तो आसा आमकांची पेजार आसा म्हणून आमी तुमकां पर्सनली मेसेज करतात तुमगेले नंबर कशी आसात फॉरमार ओके 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 म्हणजे तुम्ही पहिला फूड तुकून सांगल्यार मीन्स बिगिन जावची पहिला सांगल्यार आय कॅन ओपन द बुक अँड रीड इट नो जाय आमी कोट करतात जनरली खंयची श्लोक म्हणून सो देन यू कॅन फाइंड इट ओके थँक्यू धन्यवाद तुमगेले फीडबॅक हरे कृष्ण आणि कोणाक कसने फीडबॅक कमेंट करोस की हरे कृष्ण प्रभुजी मगेले क्वेश्चन Yes. आसा हा फाइन प्रभुजी प्रभुजी आता मी हरिनामाचे या करता बेनिफिट मिळता म्हणून न्हय जाल्यार आमी ते ಕೆಲವೊಬ್ಬರ कीर्तनेंतू ಕೆಲವು कसले तांचो एफेक्ट ना आता मगेर क्वेश्चन कसं म्हळ्यार आता नरसिंह आता सांगताना तांचो हिरण्यकशिपू म्हणून सांगता आमी हिरण्यकशिप वक्षः तशी पुरा तर हिरण्यकशिपूला नाव सांगता नಮ್ಗೆ कसं जाता करेक्ट सो why लोकेशन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमगेले हे एक्चुअली ते द्वंद्व पळय हे हो राक्षस हो असुर हे पुरा एक देवा लिले खातीर हे एक्चुअली पुरा देवाली शक्ती आणि खंयच्यो विषय देवाल ओट कनेक्टेड असल्यार पळय ते ताजे देवाल ते सान्निध्य पावता म्हणून सांगता आता आमी पळयत की आता एक आमी आमचे केल्या डुक्कर म्हणटले और पिग नव निजावन ती एक प्राणी अशी आसा की ताका पळयनात वय आमी म्हणटात पळय तशी सी नव ताचे जाल्यार आमी गोत्त आसा की देवान त्या रुपार अवतार घेतला म्हणून करेक्ट तो खंयचे एक विषय देवाल केन्ना वट्टू कनेक्टेड जाता पळय तेन्ना ते सेम इफेक्ट आसता देवालाचे इन कनेक्शन खंयची आमी सो कॉन्टेक्स्ट इज इम्पॉर्टंट आता एक पंत आमी अशी पळयता ती की आता तुम्ही सांगिल्लें हांव क्वेश्चन आनीक जाणां वट कनेक्ट करता एक स्वल्प अशी एक जन आसा तर व्यक्तित्व आसा ती कोण सांगतात की रावणा विशीं होगड चितात करेक्ट
की रावण चांग आशिल्लो हे आमची स्टोरी आनी सांगील पुरो रॉंग निजोन तो चांग मनुष्य आशिल्लो पण अशी म्हणटल जन्म आसा ती सो ती मनोभावन इम्पॉर्टंट जाता मात आमी रामायणांतू आमी वैष्णव जनाल भक्तांतू त्या रावणाल विशय आयकतात तेन्ना आमगे ते कॉन्टेक्स्ट एक सेपरेट आसा ते समजून घेवचे विशय तेन्ना त्या रावणाल विशय आयकतात आनी मागीर आमकां रामाला उडगास येता एक्चुअली रावणाल विशय न्ही वेरस ते विंगड आमी सांगील पळय तो रामाल विशय आयकता आनी मागीर ताका रावणाल होगळ शिकता सो त्या कॉन्टेक्स्ट आनी आमगे भावन कशें आसा पळय दॅट इज इम्पॉर्टंट आनी देवा लोट टू टच अंत आयल्यार तो खंयच्यो विशय म्हणटात पळय कशी मेटल थंडशा पुरो जाल्यार केन्ना आमी त्या उज्ज्यांत घालतात हून करता ती त्या उज्ज्या मणके आसता मागीर मेटल उज्ज्यांत आनी त्या मेटला कांय फरक ना त्या हून जाल सुद्दां तसो खंयच्यो विशय खंयच्या कॉन्टेक्स्टांत तूं देवा लोट कनेक्टेड आसा पळय तेन्ना ते 100% तांतूं देवाल सान्निध्य आसा म्हूण पळयत मात कॉन्टेक्स्ट आमगे भावन कसं आसा दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट होपफुली हांव सल्पुणी ताचे आन्सर केला अशें बरोबर हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण फुल्ली सॅटिस्फाईड हरे कृष्ण थँक्यू हरे कृष्ण प्रभुजी हा रश्मी धन्यवाद प्रणाम रश्मी माताजी सांगेत मिगेल दुवेल एक क्वेश्चन आशिल्ले कसा म्हळ्यार आमी महामंत्र सांगतना हरे कृष्णा म्हूण सांगताची कृष्णाक मस्त नाव आसा तें नाव कसले सांगनाची कृष्णा म्हूण कसले सांगताची म्हणून त्या तिगेले क्वेश्चन प्रभुजी ओके आता आम्ही देवाल एक डेफिनेशन पराशर मुनी सांगिल्लें आसा की ब्रीफार सांगता आता फॉर द बेनिफिट ऑफ की आम्ही देवाल एक खंयचे दुड्ड असल्यार चंदाय असल्यार ताका ताचेन आमी आकर्शण जातात आयची जेन्ना तुवें पळयल्यार जगांत कोणाले चड दुड्ड आसा कोणाले चड शक्ती आसा त्या व्यक्ती प्रती आमगेलें आकर्शण चड जाता सो पराशर मुनीन सांगिल्लें आसा की सवस्त स म्हणून दुड्ड असेल सवस्त खंयच्या प्रती आमकां हें संवसारांत आकर्शण येता आनी कृष्ण म्हळ्यार आकर्षती दोन म्हळ्यार पुरा रुपार आकर्षण करतले ते दोन शब्द कृष्ण म्हणून आनी भागवतमान तूं सांगिल्लें आसा परम स्वयं भगवान म्हणून देवूची कृष्ण म्हणून सो ते दोन शक्ती आसा पळय कसन एक आत्माक आमी डिस्कशन करतना पळय आत्माक एक स्फूर्ती जावका एक वेव ऑफ प्लेजर म्हणटात पळय त्या खंयच्यान येता खंयच्यान आमी एक आकर्षित जाता ती सो कृष्ण म्हळ्यार पुरा कशी आकर्षित जावत असेल ते देवाल स्वरूप आनी ते ओरिजिनल हें देव सो आमी केन्ना कृष्णा लोट अटॅच जातात पळय आमी ह्या वेळी पळयता ह्या विशयार पळयता विंगडा अवतार आसा ती आमी पळयता की रामाल अवतार आसा जाल्यार रामाल आमी रामायणांत तुवें पळयल्यार अशी बाललीला कांय चड बी वर्सून ना करेक्ट आसा थोडी जाल्यार कृष्णाल बाललीला आमी कितले पळयता वृंदावनांत सो खंयच्याय रुपारी म्हळ्यार आमी देवा लोटेक संबंध पावका म्हळ्यार एक दास्य भावान असो एक म्हणटात पळय एक वात्सल्य भावान असो कृष्णाक कृष्ण पूर्ण अवतार म्हणून आमी यू कॅन कन्वे द मेसेज टू हर इट पूर्ण अवतार म्हळ्यार खंयचे भावनेन आमकां पावका जाल्यार देव पुरा रुपार आकर्षित करतलो म्हणून सो ऑफकोर्स राधाल दय जावका ते आमकां पावका जाल्यार ताका हरे म्हळ्यार ते राधालें स्वरूप हरे कृष्ण म्हळ्यार एक प्रकार आमी राधाक पांय पडचें की तूं आमकां कृष्णा लोट कनेक्ट करी म्हूण ती देवाल शक्ती ती सो त्या लेखारी कृष्णा ते म्हणटात सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉडेड म्हूण त्या लेखारी जाता होप दिस आन्सर सॅटिस्फायज हर म्हणजे वी कॅन डिस्कस मोर बट इट्स अ व्हेरी नायस पॉयंट शी रेस्ड कसं जाल्यार त्या नांव न्ही कसं जाल्यार करेक्ट ओके प्रभुजी हांव सांगता तिका हरे कृष्ण थँक्यू सो मच हरे कृष्णा आनी कोणाक कसं कॉमेंट शेअरिंग करचें आसा की तेंगेलें आनी मागीर आमी ह्या नामा विशयीची आनी डिस्कस करूया सो एक पंता अशी मनांत येता की विंगड स्टेज कसं जाल्यार आमी प्रोग्रेस कसं जाल्यार करना ती सो एक पंता ते फर्स्ट स्टेज म्हळ्यार नाम अपराध आसता मागीर नामाभास आनी मागीर शुद्ध नाम त्या पॉयंट आमी मुखारसून केन्ना डिस्कस करूया सो एज आमगेले देव म्हळ्यार एक व्हड विशय आमी मनांत दवरता म्हळ्यार देव म्हळ्यार एक व्यक्तीची आनी ताका पुरागत आसा आमगेल्या मनांत कसं नासा म्हणून सो केन्ना आमी प्रितीन देवाल नामस्मरण करता ती यथा माम प्रपद्यन्ते देव खंडित रेसिप्रोकेट करता ताका सेवन मुको ही जीवन हरे कृष्ण सो आनी कोणाक कसं कॉमेंट कन्क्लुजनांतल्यार आमी सेशन हांगा कन्क्लूड करूया
नेक्स्ट टाइम मेळया. नेक्स्ट टाइम आज कोण शेअर करनातील जन नेक्स्ट टाइम प्लीज शेअर करियत तुम्ही नेक्स्ट टाइम. कसं पूण एक विषय सांगता जाल्यार कोण रेग्युलेटिंग करतात वेणी माधव प्रभू तुम्ही पुराजन कसं पूण शेअर करपा जाल्यार विश्वांबर प्रभू तुम्ही पुराजन कसं शेअर करपा जाल्यार एक पॉइंट शेअर करूयात नेक्स्ट टाइम. सो कसं नातल्यार आज आम्ही हांगा सेशन कंक्लूड करूया. हरे कृष्ण महामंत्र एक म्हणता ते म्हणून कंक्लूड करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. राजना धन्यवाद सेशन अटेंड केलेल्या खातीर. हरे कृष्ण. नेक्स्ट टाइम मिळूया नेक्स्ट संडे 3 श्लोकावर डिस्कशन. हरे कृष्ण.